करणी सेनेच्या कर्तृत्वाचेर कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझान खर टिका केल्या. तशेंच अशे प्रकार परते घडचे न्हय हाचे खातीर पुलिशेन तत्पर रावपाचें आव्हानूय ताणें केलां. करणी सेनेन केल्लो प्रकार हो समाजात फूट घालपाचोच प्रकार आशिल्ल्याचें आंतोन वाझ सांगता. ह्या विशीं पुलिशेन दुबाविता आड कितें कारवाय केली हेवूय ताणें जाणा जावन घेतलें. लैंगीक छळणूक प्रकरणाक आतां एक वेगळें मोडण आयलां. छळणुकेचो आरोप आशिल्ल्या दोतोराच्या कोंतान पुलीस उपनिरीक्षकान खंय स्टेटमेंट दिवपा खातीर आपल्याचेर दबाव घेतिल्लो. ह्या प्रकारा उपरांत दोतोराच्या बऱ्या मागप्यांनी DYSPची भेट घेवन ह्या प्रकाराचो तपास करपाची मागणी केली. DYSPन तांची मागणी मानून घेवन संबंदीत पुलीस उपनिरीक्षकाची चवकशी करपाचें उतर दिलां. तशेंच ही केस दुसऱ्या अधिकाऱ्या कडेन दिवपाचें आश्वासन दिलां. अंदूचो वास्को सप्तक 22 ऑगस्ट सावन सुरू जातलो. देखून सगळ्यांनी व्हडा उमेदीन सप्तकाक येवचें अशें आवाहन वास्को दामोदर भजनी सप्तक समितीच्या वांगड्यांनी केलां. सप्तकाच्या फाटभुंयेर दर वर्सा देवळांत श्रीफळ दवरतना खूब गर्दी जाता. त्या भायर पार्किंगेची आनी कोयराची लेगीत समस्या उप्रासता. देखून अशी परिस्थिती निर्माण जावची न्हय म्हणून सगळी उपाय येवजण केल्या अशी माहिती उत्सव समितीच्या वांगड्यांनी ह्या वेळार दिली. पर्ये मतदारसंघातल्या उद्देगीक वसणुकेंतल्या फोंडा इनवॉकर लिमिटेड ह्या कोयर प्रक्रिया कंपनींतले रसायनान भरिल्लें उदक व्हाळांत सोडटात आनी ह्या कारणाक लागून उदका संपत्ती तशेंच प्राणी सुकणीं हांच्या जिणेचेर गंभीर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. ह्या कंपनींतल्या दूशीत उदक व्हाळांत सोडिल्ल्या कारणात हो प्रकार जो उक्ताडार आयलो त्या उपरांत थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. ह्या घडणुकेची रोखडीच दखल घेवन सरपंच देवानंद परब हांणी पळोवणी केली आनी कंपनीचेर खर कारवाय करपाची मागणी लेगीत केल्या. वेर्णा म्हाळशेच्या देवळांत पयलो श्रावणी आयतार व्हडा उमेदीन मनयलो. दनपारच्या वेळार महाप्रसाद जाले उपरांत सांजेच्या वेळार वेर्णा म्हालांत देवीची पालखी भोंवडयता. देवीचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवीचे भक्तगण हाजीर आशिल्ले. श्रावण म्हयन्यांतली पयली परब म्हटल्यार नागपंचम.
सोमारा गोंयच्या चडशा वाठारांनी घराघरांनी पारंपारीक पद्दतीन नागपंचम व्हडा भक्ती भावनेन मनयली. घराघरांनी नागोबा म्हटल्यार नागराजाची मुर्ती हाडल्या उपरांत पूजन जालें. नागपंचमी निमतान बच्चे कंपनी खोशी आशिल्ली. पळयात गोंयभरच्या नागपंचमीची कांय खिणेचित्रां. गोंय काँग्रेसीचे फुडारी आनी आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांची ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचेर परमनंट इन्वायटी म्हणून नेमणूक जाल्या. काँग्रेसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस वेणुगोपाल हांणी काँग्रेस वर्किंग कमिटी सयत हेर समित्यांची घोशणा केली. तेन्ना गोंय काँग्रेसीचे फुडारी आनी आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांची ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचेर परमनंट इन्वायटी म्हणून नेमणूक जाल्या. काँग्रेसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस वेणुगोपाल आनी काँग्रेस वर्किंग कमिटी सयत हेर समित्यांची घोशणा लेगीत केली. आयतारा कलंगूट ग्रामसभेत ओडीपी रद्द करपाचो निर्णय घेतला. कलंगूटच्या ओडीपीत खुबश्यो चुक्यो आसात. ह्या चुकां आड कायदेशीर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी ग्रामसभेत केली. फाटल्या 7 दिसां सावन हो ओडीपी लोकांच्या सुचोवणे खातीर उक्तो दवरिल्लो. ह्या ओडीपीचेर थळाव्या लोकांनी हरकती घेतल्यात. तशेंच गरज पडल्यार न्यायालयांत याचिका दाखल करून हो ओडीपी सरकाराक रद्द करपाक लावचो अशी मागणी ह्या वेळार कलंगूटकारांनी केली. संघ परिवाराचे सगळे आंग एकठांय रावन बरी कामगिरी करतात. पूण गोंय विद्यापीठ विद्यार्थी परिशदेची वेंचणूक येतकीच संघ परिवारा भितर उबी फूट घातला. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आनी भारतीय जनता पक्ष संघ परिवारांतले भाव. पूण विद्यापीठ वेंचणुकेत अभाविपांक भाजपाक आव्हान दिलां आनी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या उमेदवारा आड आपलो उमेदवार उबे करपाचें तांच्यांनी थारायलां. सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष आणि नामनेचे उद्योजक पद्मश्री प्रतापराव पवार हांचो आयतारा बिट्स पिलानीत पश्चिम बंगालाचे राज्यपाल डॉक्टर C.V. आनंद बोस हांचे हस्तुकी खासा भोवमान जालो.
म्हादय वाठार वाघ राखीव क्षेत्र करचो व मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्ल्या आदेशाचो पाळो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या सरकारान करचो अशी मागणी आपाचो आमदार वेन्झी वेगासान केल्या. ह्या एका निर्णयाक लागून म्हादय आनी गोंयची राखण जातली अशें वेन्झीचें म्हणणें. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान फाटल्या म्हयन्यांत वाघ राखीव क्षेत्र जाहीर करपाचो आदेश दिल्लो. गोंयांत नवे उद्देग हाडपाक प्रमोद सावंत सरकार पुरायेन अपयशी थारला असो आरोप बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगासान केला. राज्यांत नवे उद्देग हाडपाची भाशा करपी गोंय सरकारान फाटल्या 10 वर्सांत कितें केलें तें सांगचें अशें वेन्झीचें म्हणणें. उद्देग हाडपी राज्यां मदीं आमचो सकयल्यान दुसरो नंबर लागता, देखून पयशे म्हणून इव्हेंट करचे शिवाय सरकारान आनी कांयच केल्लें ना अशें वेन्झी वेगासान आरोप केला. अपघात घडचे न्हय म्हणून दिवचलच्या बस स्टँडाच्या भायर रस्त्याचेर डिवायडर बसोवचे तशेंच कायम येरादारी पुलीस नियुक्त करचो अशी मागणी बसकार आनी प्रवाशांनी केल्या. बस स्टँडा कडल्यान बाजाराच्या दिकेन वचपी रस्त्या वयल्या डिवायडरांचे ब्लॉक सध्या गायब जाल्ले आसात, देखून हो रस्तो येरादारीक धोक्याचो थारिल्लो आसा. हे बॅरिगेड्स नाशिल्ल्यान रस्त्यार केन्नाय अपघात जावपाची शक्यता आसा. गाडयो ह्या काडिल्ल्या बॅरिगेड्सांनी पडपाची शक्यता आसा. हे होणकुलां थंय येयल्ली आसा, तेका लागून हांगा खंयची अपघात जीवघेणो जावचो न्हू तेच्या खातीर बेगिनांतले बेगीन हो रस्तो पुरोवचो आनी सारको रस्तो बांदून दिवचो अशें दिवचलच्या बस स्टँडाच्या भायर रस्त्याचेर डिवायडर बसोवचे अशी मागणी दिवचलकारांनी केल्या. पेड्ड्यार जाल्ल्या रस्त्यांक लागून अपघात जातात, त्या भायर रस्त्याचे डिझायन सामके नाशिल्ल्या कारणाक लागूनय अपघात जातात खंय. भौशीक बांदकाम खात्यान ही गजाल मान्य केला. अशें आसले तरी रस्त्यांची परिस्थिती सुदारपा खातीर खात्यान कसलीच पावलां उबारूंक ना. रोड इंजिनियरींग कमिटीच्या बसकेंतल्या अजेंड्या वयल्यान हें आतां दिसून आयलां. आमकां सरकारान 10 लाख रुपया दिवंक ना. गोंय फाट्याच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या अकावंटांत 10 लाख रुपया आयिल्ल्याचो हिशोब ना, देखून मुखेलमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी हे 10 लाख रुपया कोणाक दिला किंवा कोणाक गेला तांची चवकशी करची. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन परती जाप दिल्या. विधानसभेंतल्या विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर जाप दितना सरकारान सांगला की 10 लाख रुपया अभाविपाच्या मासिकां खातीर दिला असो आरोप NSUN केल्लो. तो आरोप अभाविपान भायर आयला.
गोंयाक लायटीची समस्या काय नवी न्हय। गोंय वीज तयार करना देखून लायटीचो उणाव आसतलो, पूण वीज खात्याचो अहवाल सांगता फाटल्या 5 वर्सां सावन विजेच्या मागणेंत 563 मिलियन युनिटाची वाड पळोवपाक मेळ्ळ्या आनी फुडल्या 5 वर्सांनी ही लायटीची मागणी 4841 युनिटां मेरेन वाडटली। ते भायर आतां मेरेन विजेची मागणी पुराय करपा खातीर सरकाराचो खर्च 13.93% वाडिल्लो आसा। एसटी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची दारां बंद जाल्ली नात देखून केंद्र सरकारा कडेन उलोवप करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाचें आश्वासन सभापती रमेश तवडकरान दिलां। सभापती रमेश तवडकराचें म्हणणें आसा की एसटी समाजा खातीर राजकीय आरक्षणाची दारां तशी बंद जाल्लेली ना। ताका लागून केंद्र सरकारा कडेन उलोवप करून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाचें आमचे यत्न आसा अशें आश्वासन सभापती रमेश तवडकरान दिलां। मनशांच्या मुखार हास्य हाडप खूब गरजेचें, तशेंच भलायकी बरी दवरतली जाल्यार योगा, जिम आनी खेळप खूब म्हत्वाचें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान एसडीपीओ जिवबा दळवी हाणें घडोवन हाडिल्ल्या सिनियर सिटीजन्स डेच्या कार्यावळी वेळार अशें उलोवप केलें। ही कार्यावळ आनंत्या बांक्वेट हॉल हांगासर जाली। ह्या कार्यावळीक खासा ज्येश्ठ नागरिकां खातीर ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार पुलीस महासंचालक जसपाल सिंह, पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन, एसडीपीओ जिवबा दळवी आनी हेर पुलीस अधिकारी हजर आशिल्ले। दर एका तालुक्यात वचून गोंयच्या मुक्ती लढ्यात आशिल्ल्या संग्रहांतल्या पैलूंक मुखार हाडपाक जाय। तशेंच मुक्ती लढ्यांतली सगळीं पात्रां, भाशणां हांचे सगळ्यांचें संकलन करून प्रदर्शन करपाचो विचार आसा अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। पुरातत्व खात्या अंतर्गत पयल्याच फावट हो एक नवो उपक्रम चालू केला। सोमारा सांगे पालिकेच्या सभाघरांत गोवा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम हाचें प्रदर्शन लायिल्लें। ह्या वेळार सुभाष फळदेसाय उलयतालो। प्रदर्शना वेळार सांगेच्या कांय वाचप घरां खातीर पुस्तकाय वांटप जाली। छत्रपती शिवाजी महाराज गोंय हडप करपा खातीर न्हय तर गोंयांत जावपी धर्मांतर आनी देवळाची मोडतोड आडोवपाचो यत्न शिवाजी महाराजांच्या कडल्यान जाला अशें सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। परकी राजवट गोंयचेर अत्याचार करताली, तशेंच देवळांची मोडतोड करताली आनी हें सगळें आडोवपाचें काम शिवाजी महाराजान केल्लें अशें सुभाष फळदेसाय हांणी स्पश्ट केलें। भयण भावाचें नातें घट्ट करपी सण म्हटल्यार रक्षाबंधन।
रक्षाबंधन सणाक 8 दीस उरिल्ले आसा. रक्षाबंधनाच्या फाटभुंयेर दिवचलचो बाजार सध्या राखयांनी फुलपाक लागला. वेगवेगळ्या डिझायनाच्यो आकर्शक राखयो बाजारांत लक्ष ओडून घेतात. राखयांची खरेदी सुरू जालेली आसा. श्रावण म्हयन्यांतल्या पयल्या सोमाराक मडगांवच्या दामबाबाच्या देवळांत व्हडा भक्तिभावनेन सुरवात जाली. दनपारच्या 12 वरांचेर सुरवात जाल्ली ती रातच्या 12 वरां मेरेन ती चलता. सगळे थळावे लोक व्हडा संख्येन ह्या पयल्या सोमाराक उपस्थित रावतात आनी हो पयलो श्रावणी सोमार सगळे भक्तगण वांगडा येवन मनयतात. ताळगांवां क्रिस्तांव भावांनी कणसाचें फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. कणसाचें फेस्त हेर गोंयांत 24 ऑगस्टाक जाता, मात 4 दीस आदींच हे कणसाचें फेस्त तालिगांव हांगा क्रिस्तांव भाव व्हडा उमेदीन मनयतात. तालिगांव कणसाच्या फेस्ताची अशी कथा आसा की जेन्ना पोर्तुगीज आनी आदिलशाही हांच्या मदीं एक लढाई जाली तेन्ना तांकां हार खावची पडली. ताका लागून पोर्तुगीजांक ह्या तालिगांवच्या लोकांनी एक आधार केलो, तांकां धान्य वांटप केलें. तेन्नाच्यान पोर्तुगीजांनी तांकां असो अधिकार दिलो की हे कणसाचें फेस्त 4 दिसां पयलीं तुमकां साजरो करपाचो आमी तुमकां अधिकार दिलेलो आसा. ताका लागून 4 दीस पयलींच हे तालिगांवचे लोक कणसाचें फेस्त साजरो करतात. सत्तरी मालात पावसाळी पर्यटनाक बहर आयिल्लो आसा. खासा करून ट्रॅकर्स आनी हेर सैम मोगी सत्तरी मालांतल्या घसघश्यांचेर मनसोक्त न्हाताना आनी हेर मजा करतना दिश्टी पडटात. हळदोणच्या सेंट थॉमस हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांचो पयली पाली सत्तरी घसघश्याचेर नेचर स्टडी टूर आनी ट्रॅकिंग जालो. गोंयची उदरगत जातली जाल्यार गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली उदरगत जावपाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांग्या कावरेपिर्ला पंचायतीच्या अनावरणा वेळार उलोवप केलें. उपरांत साळावले बॉटनिकल गार्डनांत वेलनेस सेंटराच्या कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, थळावो आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले.